ऑस्कर ह्या नावान फामाद असलेले अकादमी पुरस्कार आयज संवसारांतल्या चित्रपट निर्मात्यांक उर्बा दितात. ऑस्कर पुरस्कारा खातीर नामांकीत जावप ही एक व्हडली उपलब्धी, पूण एक ऑस्कर जिखप हो एक वेगळोच अणभव. ऑस्कर जैतिवंत गुनीत मोंगा कपूर आणि रसूल पुक्कुटी हांणी 54वे इफ्फीत चर्चेच्या वेळार ऑस्कर कसो मेळोवपाचो हे विशींचें गूट उक्तें केलें. नामनेची भारतीय चित्रपट निर्माती गुनीत मोंगा कपुरान चित्रपटाची ऑस्कर जिखपाची शक्यताय वाडोवपी घटकांचेर उजवाड घातलो. अमेरिकेच्या मार्केटात चित्रपट वितरण, एक बळिश्ट पंगड आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन तसेच आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांनी पुरस्कारांक मान्यताय अशा म्हत्वाच्या टप्प्यांचेर तिणें उजवाड घातलो. भारतात ऑस्करा खातीर चित्रपट कशे वेंचतात ताचेरय ती उलयली. यश मेळोवपाची सगळ्यात बळिश्ट संद आशिल्ल्या चित्रपटांचेर भर दिवचो अशें तिणें सुचयलें. हे घटक मतींत घेवन भारतीय चित्रपट तांची दृश्यमानता आनी विश्वासार्हता वाडोवपाक शकतात. अकादमी पुरस्कार मेळोवपाची शक्यताय वाडोवपाक शकता अशें तिचें म्हणणें. स्लम डॉग मिलेनियरांत काम केल्ल्या खातीर ऑस्कर फावो जाल्ल्या रसूल पुकुटीन ऑस्कर येसा खातीर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गरजेचें ह्या गुनीत मोंगा कपुराच्या दाव्या कडेन असहमती दाखयली. अकादमी पुरस्कारांक धाडिल्ल्या भारतीय चित्रपटांनी भारताचे विविधतायेचें प्रतिनिधित्व करपाक जाय अशें पुकोटीचें मत. चित्रपट निर्मातो रितेक घटक हाची भावना प्रतिबिंबीत करता. आमी सगळ्यात चड राष्ट्रवादी जातात तितले आमी सार्वत्रीक जातात. चडांत चड राष्ट्रवादी कल्पना एक सार्वत्रीक विचारूय जावं येता. ऑस्करा खातीर सर्त करपी भारतीय चित्रपटांक आदार दिवपाक सरकारान एक निधी स्थापन करचो, जाका लागून तांकां PR मोहीम चलोवपाक मजत जातली असो प्रस्ताव रसूल पुकुटीन मांडलो. भारतीय ऑस्कर सादर करपा खातीर चड स्पर्धात्मक आनी सुरळीत निवड करपाक फायदेशीर थारतली अशें ताणें सुचयलें. तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांक सल्लो दिवपा विशीं पुकुटी आनी कपूर ह्या दोगांनी ऑस्कर हो सिनेमाच्या उत्कृश्टतायेचो निमणो उपाय म्हणून पळोवपाक जायना हाचेर भर दिलो. गोवा 365 खातीर मनीश परब आनी सानिका नागवेकार.